बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भरवशाचेर आदारलोली खुर्साची वाट. विषय: भरवंसो आमकां फोटोयना. प्रितीच्या भयणी भावानो, भरवंसो आमकां फोटोयना हो विशय मनांत दवरून पवित्र पुस्तक भरवंशा विशीं आमकां कितें सांगता तें आमी ह्या खुर्साचे वाटेंत नियाळतल्यो. सादारण उत्सवीक वर्सांत आमी पावल फुडें मारतना आमी भरवशाची यात्रेकारां म्हूण सदांच उगडास दवरूंक आनी भरवशाच्या देण्या वरवीं जिविताचे खंयचेय परिस्थितींत आमी फुडें वचत रावंक आनी देवान दवरलेलो स्वर्गीय राजाचो मुकुट जोडूंक सदांच तयार आसूंक आमकां कृपा ह्या खुर्साचे वाटेंत मागूंक भक्तीन वांटो घेवया. पयलें स्थान: जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर: सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हळ्यार शांती दिवपाची, नोस्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां भरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. जेरेमियास 29:11. जेजून आपणाचेर मोरणाचें फर्मोण स्विकारून मनशा कुळाचें बरें चिंतलें. मनशा कुळाचे कोश्ट उणें करूंक जेजू कोश्टवलो. मनशांची सोडवण करून तांकां शांतीन भरूंक आनी बापाच्या घरांत सगळ्यांक एकठांवंक जेजून कोश्ट स्विकारले. आमच्या मदल्या कोणाचोच इबाड जालोलो आमच्या बापाक नाका. देखून आमचो बाप आमकां बरो फुडार फावो करूंक आमची परवानगी मागता. जेन्ना आमी देवाच्या वावरांत सहभागिली जातल्यो तेन्ना देवान दिलोल्या भरवशा उद्देशीं बरो फुडार आमी बांदून हाडटल्यो. मनीस फुडारा पासत कितेंय करूं, कितलें एकठांवून दवरूं, कितली तयारी करूं, पूण आमचो फुडार फकत देवाच्या हातांत आसा. मागणें: जेजू आमच्या मोगाळा, तुजेरूच आमचो भरवंसो दवरून आमचो फुडार घडोवन हाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान: जेजू पयले पावट धरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर: भरवशान आमकां तारण मेळ्ळां. रावता तें दिश्टी पडलोलें जाल्यार तांतूं भरवंसो ना. तर दिश्टी पडटा ताचो कोण आनीक भरवंसो धरता. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी भरवंसो धरता तेन्ना सोंसणीकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. रोमकारांक पत्र 8:24-25. स्वर्गीय राज्यांत आमकां भितर काडूंक जेजून खुर्साक वेंग मारली आनी कालवारी वाट चलतना जेजू खुर्साच्या भारान पडलो तेन्ना सोंसणीकायेन उठून जेजून फुडली वाट धरली. स्वर्गीय राज आमी पळोवंक ना, पूण भावार्थ आनी भरवंसो
ह्या राज्या विशीं आमकां जिवाळ दवरता आनी जिविताचे यात्रेंतल्यान दर एक पावल सोंसणीकायेन मारून हें राज जोडूंक आमकां आपयता. स्वर्गीय राज्याची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान देखून शेजाऱ्यां सोबें बरें नातें आमी सांबाळची गरज आसा. स्वर्गीयेचें राज जोडूंक आमचेर जोण एकल्याचेर धरलोलें आसा. देखून खालती कायेचें पातकां मेकळें जिवीत, बऱ्यो कोरण्यो आनी देवा सोबें आसलेलो संबंद आमकां स्वर्गीय राज्यांत भितर काडटलो म्हूण आमी उगडास दवरूंक जाय. मागणें. जेजू आमच्या दयाळा, सोंसणीकायेन जियोवन आमच्या बऱ्या जिविता उदेशीं स्वर्गीय राज्यांत भितर सरूंक भरवशान आमचीं पावलां मारूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. म्हज्या पुता, पातक्यांची कुणाटाय करिनाका, पूण सर्वेस्पराचे भिरांतीन सदांच स्थिर राव. कित्याक खरेंच तुका बरो फुडार आसतलो आनी तुजो भरवंसो बिगडचो ना. म्हणण्यो अवेस्वर 23 वळी 17 आनी 18. कालवारी वाट चलतना जेजू आपले आवयक भेटलो आनी आवयचो धीर आदार ह्या भेटे वरवीं घेवन फुडें वचत रावलो. देव पातकांचो कांटाळो धरता, पूण पातक्यांचो मोग करता. आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पातोक पयसावून बरें जिवीत जियोंक आपोवणें आसा. देवा सोबें देवाक मान दितोली भिरांत आमी धरूंक जाय. आमी जें कितें करता तें घडये दुसरो पळोवचो ना, पूण देव पळयता देखून देवाक मान दितोले भिरांतीन वायट तें आमी पयसावूंक आनी बरें तें करूंक भरवंसो आमकां हुस्कायता. आमकां बरो फुडार मेळोवंक आमच्याच हातांत आसा आनी त्या पासत आमी उगडास धरूंक जाय. देवान आमकां रोचतना आमची परवानगी घेवंक ना, पूण देव आमकां सोडयतलो जाल्यार देव आमची परवानगी घेतलो. मागणें. जेजू आमच्या ओपुरबायेच्या पातोक सोडून दिवन बरेपण आपणावंक आनी बरो फुडार तुज्याच आदारान घडोवन हाडूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तुमकां भरवंसो आसा म्हणून खुशाल रावात. कोश्टां दोगदांनी थीर रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. गरजेक सांपडलोल्या तुमच्या भावा भयणींक मोजत करात. वाटसुरांचो परामोस करात. रोमकारांक पत्र अवेसोर 12
ओळी 12 आणि 13. मनशा कुळाची गरज वळखून घेवन मनशाक मजत करूंक आनी मनशा कुळ सांबाळून दवरूंक जेजून खुर्साचो भार आपणाचेर घेतलो आनी मनशा कुळाचो भरवंसो वाडयलो. आमच्या कोश्टांत आमी एकली नात. कोश्टां वेळार एकामेकाक आमी सांगात दितांव तेन्ना जेजूचो सांगात आमी दुसऱ्यांसोवें दाखयतांव. गरजेक सांपडलोल्यांसोवें आमी आदाराक धांवतांव तेन्ना जेजूचो हात तांचे सुरशी आमी पावयतांव. एकामेकाचो सांबाळ आमी करतांव तेन्ना मनशाळ नात्यान मनीसपण आमी राखतांव. असल्या भरवंशान आमी जियेतोल्यांव आमी वागतोल्यांव तेन्ना मनशा कुळ आमी सांबाळून दवरतोल्यांव. असलें आमचें जिवीत जावंक मागणें जावन आसा आमकां धीर आनी आधार. मागणें. जेजू आमच्या काकळुचारा एकामेकाच्या कोश्टां दुखांत आडकुळींनी आमी आमचो सांगात दिवंक आनी एकामेकाचो भार लोव करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेंचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोर्णिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. जिवंत देव आख्या मनशा कुळाचो आनी विशेशपणी सगळ्या भावार्थ्यांचो सडवणार. ताचेर दवरलेलो आसा आमचो भरवंसो आनी ह्याच पासत आमी कोश्ट करतांव आनी झुजोत आसांव. तिमोथीचें पयलें पत्र 4:10. सिरेंचो सिमांव जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेता आनी देवाचेरूच पातयेवन जेजू सांगाता कालवारेची वाट चलता. खरो संतोष, खरी शांती, खरें समाधान, खरी खुशालकाय फकत जेजू सोवें आमकां मेळटा. संवसार आमकां फटयता, पूण जो कोण कोश्टांची वाट तांकून ओत्मीक झुजांत देवाचेर पातयेवन झुजता तो जैतिवंत जाता. ह्या संवसारांत सगळें देवाचे पदवे खाल आनी ताच्या हाताखाल चलता. आयज मनीस देवाची पदवी विसरून घाडयागेर ब्लॅक मॅजीक आनी हेर सोबार तरेच्या वायटाचेर पातयेवन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक, कोश्ट वाटावंक आनी खिणा भितर वयर सरूंक वावुरता. दुडवांच्या बोलाचेर आनी गिरेस्तकायेचेर पातयेवन मनशान देवाक कुशीन दवरलां आनी मनीस आपूण आपल्या जिविताचो धोनी म्हूण समजून फुडें वचत आसा. मागणें. जेजू आमच्या समाधाना. संवसारी बोळ सोडून दिवन तुज्याच बोळाचेर पातयेवन आमी फुडें वचूंक आनी तारोण जोडूंक तयार आसूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोर्णिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावतांव आनी तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटोच
आमच्या काळजांनी भरवासो उपजोता. हो भरवासो आमकां फोटोयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. रोमकारांक 5 ओळ 4 आनी 5. भियेन आसतना वेरोनिका जेजूसोवे दोयेची कोरणी आदारता आनी हे कोरणे उदेशी देवा मुखार मानवलोली जाता. आयज मनीस संकोश्टां, आडकोळी, दुखां, प्रोस्नां आनी अवघडाये वेळार देवाशी धांवता आनी खिणा भितर देवान आपले मागणे आयकुंचे म्हूण आशेता. जेन्ना देव आमच्या मागण्यांक खिणा भितर कान दिना तेन्ना जायतीं जाणां देवाचेर शीण करून निराशीपणांत बुडून रावतात. मनशाचो वेळ वेगळो जाल्यार देवाचो वेळ वेगळो. देव आमच्या मागण्यांक केन्नाच ना म्हणना. फावो त्या वेळार आनी गरजेच्या त्या वेळार आमकां पावता. आमी मागता तें आमकां देवाचे नदरेन गरजेचें न्हय जाल्यार देव आमकां गरजेचें तें आपले खुशे प्रमाणे दिता. ह्या संदर्भांत देव आमची सोंसणीकाय तपासता आनी हे तपासणेंत जो देवा मुखार मानवलोलो जाता तो सोडवण जोडूंक पावता. मागणे. जेजू सोर पोदवेदारा, सोंसणीकायेन आमी तुजेरूच विस्वास ठेवून फुडें वचूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. आमी उच्चारता तो भरवासो थीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले भासावणेक विस्वाशी म्हूण आमकां खात्री आसा. हेब्रेवांचें पत्र 10 ओळ 23. कालवाराची वाट चलतना जेजू आपल्या दोळ्या मुखार भरवासो दवरून आपल्या बापाक विस्वाशी रावून फुडें वचत रावता. भरवासो आमकां फटयना पूण आमचो भावार्थ जागयता, कित्याक देव आपले भासावणेक सदांच विस्वाशी. देवा सोवे ओगूण नात, देवा सोवे ओस्कोताय ना. देव जें कितें भासायता तें जरूर शार्ती पावयता. आमचो सगळ्यांचो देव एक सारको मोग करता आनी आमकां बरें तें दिता. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलतल्या तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी अनुभवूंक पावतल्या. देवाक जाय तें आमी करतल्या तेन्ना देव आमचे सोवे केलोली भासावणी जिवितांत शार्ती पावयतलो. देव आमचे सोवे विस्वाशी देखून जें कितें आमी देवाक पवित्र सोबेक देवाच्या वावराक आनी मनशा कुळाक भासायता तें आमी वेव्हारांत घालूंक गरज. मागणे. जेजू आमच्या मोगाच्या आकट्या, भरवशान आमी फुडें वचून तुजे शिकोवणेक विस्वाशी रावंक आनी बरें तें करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसल्याच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता.
पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तूं म्हज्या ओतम्या देवाच्या गोपांत शांत राव. तो एकलोच म्हजो भरवंसो, एकलोच तो म्हजें खडो, म्हजो तारो, तो म्हजो किल्लो, हांव कदींच हालचो ना. स्तोत्र 62 ओळी 5 आनी 6. खुरीस घेवन कालवाऱ्याची वाट चलतना जेजू जेरुसलेमच्या ओस्तोऱ्यांचे रोडणे आयकता आनी ह्या वेळार आपूण कोश्टवतना लेगीत तांकां बुजवण दिता. आयज मनीस जिवितांत सांडला आनी वेता थंयसर शांती अणभवूंक सोदता. ज्या सुवातांचेर मिलाग्र्यो घडटात थंयसर धांवता. खंयसरूय देव दिसता म्हूण सांगल्यार वेगीं वेगीं वेता. आयज मनशाच्या मनाक शांती ना. दुखांत बुडोवन मनीस कोश्टवता. मनशाच्या जिवितांत आयज सुसेग उणो जाला आनी खंयसरूय धांवून सूख, संतोष, शांती, समाधान जोडून घेवंक मनीस आशेता. खरी शांती फकत जेजू सोवे मेळटा म्हूण विसरता. देखून मागण्यांत देवा सोवे जो कोण वेळ सारता, ओगेपणांतल्यान देवा लागीं उलोयता आनी देवाचेर भावार्थ धरून जिवीत फुडें व्हरता, तो खरी शांती, समाधान आनी सूख जोडूंक पावता. मागणें. जेजू आमच्या शांतीच्या कुंवरा, तुजे सोवे मेळटली खरी शांती जोडूंक. आमी वावरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. क्रिस्त विस्वाशी पूत कसो ताच्या घराण्यांत अधिकार चलयता. आमीच तें घराणें. एकूच मात विसरचें न्हय. आमकां अभिमान हाडटा तो भरवंसो काळजीदारपणान आमी सांबाळूंक जाय. हेब्रेवांचें पत्र 3 ओळ 6. आपल्या बापाच्या उतराक विस्वाशी रावून जेजू कोश्टां आडकोळी मदें पासून कालवाऱ्याची वाट फुडें चलत रावलो. आमी सगळीं देवाच्या कुटुंबाची वांगडी. देव आमचो सांबाळ करता आनी आमकां एकवटान दवरता. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशीं आमी जबाबदारेन आनी विस्वाशीपणी जियोंक फावो. एकलो वायटांत पडटा तेन्ना आख्या कुटुंबाचें नांव पिड्यार जाता. एकलो देवाच्या कुटुंबांतावन पयस वेता तेन्ना सैतान खुशाल जाता. आमी सगळ्यांनी एकामेकाक समजून घेवन, एकामेकाक मानान लेखून, एकामेकाचे ओस्कोतायेंत बोळ जावन सगळ्यांक देवाच्या कुटुंबांत सांबाळून दवरूंक वावरूंक गरजेचें. मागणें. जेजू आमचे कृपेचे झोरी, तुज्या कुटुंबाची विस्वाशी भुरगीं कशीं जियोंक आमकां
तुजे कुरपेन भोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. धावें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. आदी तुमकां क्रिस्ताची वळख नासलीच. इस्रायल पोरजेचें वर्तेपण तुमकां लागो नासलें. देवान आपले पोरजेक भासावण्यो करून तिचे कडेन करार केल्ले तांतूं तुमकां वांटो नासलो. भरमासो आनी देवूय नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्याचो उगडास धरात. आदीं तुमी पयस आसल्यात, पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यान. एफेसकारांचें पत्र 2 वळी 12 आनी 13. आख्या मनशा कुळाक एकवटान दवरूंक आनी सगळ्यांक सोडवण फावो करूंक जेजू आपणाकूच खाली करता आनी निमाणे आंगोस्त्र लेगीत भेटयता. आयज मनीस जाणार आसूनय नेणार कसो जियेता. आपल्या दोळ्यांनी पळोवन लेगीत पळोवंक नासलोले परी वागता. कानान आयकून लेगीत कांयच नोको जालोले परी जियेता. आयज आमच्या कुटुंबाचें पवित्र सभेचें समाजाचें आमकां पडलोलें ना. म्हाका कित्याक पडलां ही वागणूक जायतीं जाणां आपणायतात. भरवासो आमकां जेजूच्या एकवटान दवरता आनी सगळ्या सुवातांचेर आमचें ध्यान मोन दवरून बरेपण शिंपडावंक आमकां आपयता. मागणें. जेजू काकळुसारा, तुजे काकलुतीन आमकां भर आनी तूं आपयताय त्या कार्याक आमी वेंग मारूंक आनी तुजोच वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. तुज्या गोपांत म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणो. तुज्या उतराचेर आसा म्हजो भरवंसो. स्तोत्र. अवेस्वर 119 ओळ 114. आपल्या बापाच्या उतराचेर पातयेवन जेजून आपणाकूच खुर्सार खिळावंक दिलो आनी वळवळ्याच्या मोरणा उदेशी आमचे कश्ट जेजून उणें केले. ह्या संवसारांत देवाच्या उतराचेर सगळें घडोवन येता. देवाचें उतर बळिश्ट आनी शक्तिवंत. देवाच्या उतरा प्रमाणें चलपी मनीस आपलें जिवीत सासणाक सांबाळटा. आयज मनशाच्या जिवितांत देवाच्या उतराक वेळ ना. देवाच्या उतराची शिबिरां जातात तातूंत वांटो घेवंक आमी सोदिना. देवा उतराचे गिरेस्तकायेन वाडूंक आमचें पावल फुडें मारिना. देवाचें उतर पेकोवणी दिता, पूण ह्या उतराची पदवी आमी दुबावता.
मनशाच्या उतराक चड म्हत्व दिवन देवाचें उतर आमी जायते पावटी नाकारता. मागणें. जेजू सोर पोदवेदारा, तुज्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सोवे करता त्या वावरा उद्देशी देव आमकां आपणाक मानवलोली करतलो म्हूण भरवसो धरून रावता. गलाशीकारांक पत्र 5:5. खुर्साचेर आपल्याच जिविताचें बलिदान करून आपलें रगत वारोवन जेजून आमकां आपल्या बापाची आपणायलोली भुरगीं केलीं. आमी बऱ्या देवाची बरीं भुरगीं आनी देखूनच दर दिसा देवा मुखार आमी मानवलोली जावंक गरज. सगळ्या वेळार आमी जें कितें चिंता, जें कितें उलोयता आनी जे तरेन आमी वागता तें देवाक मानवतलें काय म्हूण आमी आमकांच प्रस्न करूंक जाय. ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या दोळ्यांत वेता तें न्हय, पूण देवाच्या दोळ्यांत वेता तें करूंक जाय. आमकां आवडटा तें न्हय, पूण देवाक मानवता तेंच घडोवन हाडूंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी मांडून हाडटल्या तेन्ना देवा मुखार आमी मान जोडटल्या. मागणें. जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा, तुका जाय तेंच करूंक आनी तुजी अपुरबायेची कशी जियोंक आमकां तुजो आधार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. जशें नांगोर दोर्यांत होडें सुरक्षीत दवरता, तशें हो भरवसो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. जेजू मेल्किसेदेकाच्या जिन्साचो सासनाक स्थापलोलो आमचो परम याज्ञीक सर्गींच्या देव मंदिराच्या पोड्ड्यांतल्यान वचून गाभाऱ्यांत आमचे पासत रिगलोलो आसा. थंय आमी पावोसोर हो आमचो भरवसो आमच्या जिविताक सुरक्षा दिता. हेब्रेवांचें पत्र 6:20. आपल्या पुताची कूड गोपांत धरूंक भरमाशाच्या बळान मारये लागीं घडलें. आपलो पूत मनशा कोळा पासत मेला आनी तो नव्यान जिवंत जातलो म्हूण तिणें सोत मानलें. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत सुरक्षीत आसा म्हूण आमी सोत मानून जिवंक फावो. क्रिस्ती भरवसो आमकां फुडल्या जिविताची दिशा दिवन देवाचेर भावार्थ दवरून आमची क्रिस्ती जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक
आमकां बोळ दिता. जेजूंत रिगून आमी रावलीं जाल्यार सुबाम फळां आमी दिवंक पावतल्यो. देवाच्या संबंदार जियेतलो मनीस सदांच देवाच्या आसऱ्या खाल जियेता. मागणें. जेजू आमच्या तारोका, तुज्यांत रिगून रावन बरीं फळां उत्पन्न करूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देवाचें उतर. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड चड मोग करता. देखून जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां कदींच सोरो ना तसलो भरवंसो आसा. म्हणजे देवान आपल्या भुरग्यांक भासावून दवरलेलें जिविताचें दायज घेवंक आमी रावता. पेद्रूचें पयलें पत्र 1 वळी 3 आनी 4. आपल्या बापाचें कार्य जेजून शार्ती पावयलें आनी स्वर्गीय राज्याचीं दारां मनशाकुळाक उक्तीं केलीं. देव आमच्या रिणांत रावना न्हय म्हूण आमी जें बरें करता ताका देव आपले दोळे धांपिना. बऱ्या कोरण्याचो इनाम देव आमकां दिताच. आमी ह्या संवसारांत जें कितें बरें करता तें केन्नाच निर्फळ वेचना. ह्या संवसारांत ना तर स्वर्गीय राज्यांत ताचो फळ आमकां मेळटलोच. ह्याच भरवंशान फुडें वचूंक आमकां एक आव्हान. मागणें. जेजू आमच्या राजा, आमच्या बऱ्या जिविता उदेशीं स्वर्गीय राज जोडूंक आमी पुर्तीं आसूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. मोगाळा जेजू, तुज्या सांगाता तुज्या कोश्टांचेर नियाळ करून भरवंशाच्या उतरांनी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक ही खुर्साची वाट आमी चल्ल्या. दर दिसा भरवंशान आमी आमचें पावल फुडें मारूंक, भावार्थान थीर रावूंक आनी आमच्या प्रमाणीक जिविता उदेशीं कुरपेचें जिवीत जियोंक आमकां तुजो आदार दी. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.